बापाची लाईफ बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गीच्या बापा दिन पासत आयच्या या दिसा पासत या घडये पासत आम्ही सगळीं आमचे उस्के आमचे बार कुशीन दवरून तुझे उतर आयकूंक तुझ्या सांगता वेळ सारूंक तुवें आमकां एकठांयलाय म्हणून आमकां हो वेळ फावो केला म्हणून आर्गां तुका. दिनवास तुझें उतर आमकां जिवीत दिता. तुझें उतर आमकां जोयत दिता. तुझे उतरांतल्यान आमकां तूं आमचेशी कितें तुका आमी कितें केलें जाय तें आमकां कळून येता. उतर फकत आयकूंकूच न्हय पूण तुजें उतर आमच्या जिवितांत वेव्हारान घालूंक तुका जाय आनी आमकांय खुशी आसा तुजें उतर पाळूंक आनी ह्या खातीर तुवें आमकां पवित्र आत्मोय दिला म्हूण दिनवास तुका. दिनवास आमच्या ह्या बाबा पासत जो तुज्या वावराक तुज्या राज्यांत वावर कोत्ता. आमच्या भयणी पासत दिनवास तुका दुनिया तुजें उतर खरेंच आमच्या जिविताक उजवाड आमच्या पावलांक दिवो. तुका आमी सदांच विश्वासी रावंक आमकां आदार आनी कृपा दी दुनिया. तूं सदांच विश्वासी पूण आमी तुका ल्हान ल्हान आनी व्हड वस्तूंनी विश्वासी रावंक आमकां कृपा दी. निमाण्या काळार आमी आसां पवित्र आमी कुडीन मनान आनी आत्म्यान आसूंक जाय. तर आमची तयारी अदीक जावंक जाय तुज्या दुसऱ्या येण्या पासत. आमी ते 5 शाणे आंकवारी भाशेन जावंक जाय. आयज तूं कितें सांगूंक सोदताय तें आमी चीत दिवन आयकूंक आमचे ओत्मीक कान दोळे आनी आमची काळजां उक्तीं आसून दी दुनिया आनी त्या वेव्हारान घालून दुसऱ्यांची तुजी मोहिमा वांटूंक आमकां कृपा दी. हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन. Amen, amen, amen. Jesu Karka. Jesu Karka. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Praise God. All right. आता देवान आमचे पासत कित केलें तें आमी उलोवया. Okay? Praise God. Thank you, Jesus. कोणांगे टेस्टिमनी हाडलई? Praise Jesus. Elisa is giving. I don't know. Okay, you go ahead, Nati. Yeah, praise God. पाटी न्हू म्हाका थोडे दीस जाले एक भयणीन फोन केलो की तेगे नेबर तेगे म्हणजे तेगे घोव आनी बायले मोदें कित जालें आनी तो घोव हिंदू आनी ती बायल क्रिस्तांव. सो तेंगे काजारी जिवितान तेंगे फॅमिली मोद कित जालें आनी तो घोव म्हणपा लागलो तेका लायक हांव तुक डायवर्स दिता तूं म्हाका नाका म्हूण आपणागे जिवितां. सो तें उतर घेवन तें हूंय एकदम म्हणजे दुखी जालें फियरफूल जालें आनी तें मागीर हूंय डिप्रेशना गेलें. आनी डिप्रेशना वचोन मागीर तें म्हणजे दिसभर न्हिदोनू रावता हूंय
लायक ते कित काम बी करपा तें कोण आसलोलें सो तेगे भावान हुंय तेका आपणागे वयलें आनी तो तो घोव म्हणजे तेगे ती सेपरेट रावताय दिसता म्हाका तो ते फ्लॅटार रावता हुंय आनी तो घोव तेकसोन तेगे मायज तेंचे बोली गेलो सो तेंगे हें एशें कोन्न जातालें सो ते भयणीन म्हाका सांगिल्लें की तेक मातशें कितें उतर दी आनी तें कितें सांग म्हूण एशें कोन्न सो आय गेव हर द वर्ड लायक what God has joined together, let no man separate. आनी तेका हांवें सांगलें हें डायवर्स बी कांय जावपाना तूं भिनाका देवान तुगेलें पोत्तून रेस्टोर केलें म्हूण बिलीव कर म्हूण आनी तेका हांवें आनी थोड्यो स्क्रिप्चर्स दिल्यो आनी तें गलेशियन 3:13 to 14 तो एक रोजरी आहा चोय तें तेका म्हणीत राव म्हूण सांगिल्लें एंड मेनी अदर थिंग्स लायक आय शेर्ड विथ हर आनी ते भयणीनूय तेका उतर एक्सप्लेन केलें सो 2-3 दिसां भितर तेगे खबर येयली की तो पोत्तून तेजे बगले येयलो आनी लायक मागीर आतां तीं दोगांय बरीं आहाय एंड देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिवोर्स नथींग सो दे आर बॅक टुगेदर वन्स अगेन सो आय गिव ग्लोरी टू गॉड एंड आय टोल्ड हर लायक तेका म्हणजे पोत्तून तूं देवा सांडनाका देवाच्यान जायनासलो कांय ना करपाचें बट तुंय तेका वेळ दिवपा जाय तूं तेक आपणागे सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेवपा जाय एंड this is what like many other things I explained to her. For this I give all glory to God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. जेजू कारगां जेजू Jesu कारगां karga. Jesu karka. म्हाका मुगे एक आहलोली हिंगा आमगे दोग जाण भुरगीं आहलोली एकले फ्रांसाचे आनी एकले इटलीचे आनी ती 18 वर्सां भुरगीं दोग जाण चेडवां सो ती आपणागे इस्क्लासान येयली आनी मुचे पयलीं फकत 10 दीस आहलोली ती इस्क्लासान येयली आनी आपणागे जेवली आनी जाली गेली सो हांवें म्हणलें डू यू गायज प्रे तुमी रोजार कोत्ताय तुमी इगोर्जी वयताय तें हांव एकलें सांगता आपूण फ्रांसा वयता हुंय हिंगा आपूण इगोर्ज चोयलो ना हुंय ते आहले होरे 6 म्हयने जाले ऑस्ट्रेलिया सो हांवें म्हणलें इगोर्ज तुमी कॉलेजी तुमी युनिवर्सिटी वयताय थिंगा इगोर्ज आहा एनीवे हांव मिसा वयता म्हणलें तुमी येतली म्हजे बारबरी वय म्हणपा लागलें बरें आतां ताणें वय म्हणलें सो हांवें म्हणलें चोय डू हाव डू यू नो जिजस अशें म्हणून विचारलें आनी ते म्हणपा लागले वी गो टू चर्च सो म्हाका बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी एकलें बरें आयकपाचें दुसरें आयकपा न्ही अशें सो तें आयकपा आहलो ताका सांगिल्लें चोय म्हणलें तूं म्हणलें उजवाड संवसाराचो आनी म्हणलें यू आर द सॉल्ट ऑफ दी अर्थ तें मीठ तुज्यान मीठ ना जाल्यार म्हणलें जेवण जेवपा जायना ते भाशेन तूं आनी तूं म्हणलें भायर भोंवत तूं चलत तेदो म्हणलें तूं उजवाड घेवन भोंवता सारको आनी जोरी तुका जेजस ना जाल्यार म्हणलें तूं काडूक तूं काडूक ते म्हणपा लागलें दॅट्स वाय यू प्रे आय ऑलवेज सी यू प्रेयिंग रिडींग द बायबल म्हणपा लागलें हांवें म्हणलें या देर इज सो मेनी थिंग्स प्रॉमिसीस इन द बायबल सो वाचयलें आनी ताका दाखयलें सो ते म्हणपा लागलें आपूण हे भाशेन केन्ना आयकलो ना आमगे इगोर्जी हे भाशेन शिकयनाय न्ही सो हांवें म्हणलें या शिकयनाय म्हूण तुवें म्हणलें तुका इंग्लीश कळटा न्ही तुवें वाचपा जाय म्हणलें बायबल सो बरें मिसा येयलें आनी देन घराको येयलोचें ते म्हाका क्वेश्चन कोत्ता तुवें उडो सांगलो ते हे भाशेन कितकोनू आय सेड यू सी तुका म्हणलें समजोत म्हणलें कितकोन तूं क्रिएट देवान तूं कितकोन क्रिएट केलां यू आर सो स्पेशल यू आर सो पावरफूल हाव वील यू नो इफ यू डोंट नो युअर गॉड तुगे देव तूं वळखना जाल्यार तुका खबर आसपाना म्हणलें सो तुका म्हणलें तागे रिलेशनशीप आसपा जाय यू शूड बी वेरी क्लोज टू गॉड सो आतां तें गेलें आतां जालें 10 दीस जाले तें गेलें ते म्हाका सांगता आतां मेसेज केल्या म्हाका ते सांगता आय वील नेवर फॉरगेट वॉट यू हॅव स्पोकन वॉट यू हॅव टोल्ड मी आय सेड इट्स नॉट अबावट तुका कितें सांगिल्लें तें
ते भाशेन म्हण सांगिल्लें तें तुवें तें उतर दिल तें म्हणलें ताका 2-3 स्क्रिप्चर बरोवन दिले हा तें उतर दिल तें म्हणलें बरोवन दिल तें तुका अंडरस्टँड जायन तुवें नियाड करपा जाय म्हणलें ताजेर आनी सदां तुवें उतर दवरपा जाय म्हणलें तें सो आय विल ट्राय माय बेस्ट So, I could see कितकोन तांगे जिवीत ते एकले हांव ताका फोर्सान हांवें सांगिल जाल्यार पूण दुसरे आहा ते शी वॉज लिस्ट इंटरेस्टेड बुगलेकू बसून आहाय ती पूण ते चोयन आहलो पासून पूण एकले आहलो ते सिंतीत दोन ते आयकताले आनी हांव म्हणटा जेजू तुवें हें उतर दिलें ताका इल्लेशें कोन्न तूं आतां तें हें कोर आपूण तुका पोतून मॅसेज कोत्ता हूंय तें उतर हें कोरपा उलोवपाक सो प्रेज गॉड थँक यू जिजस आनी एकली बायल अशें करून तेका उतर शेअर कोत्ताली पयलीं आनी सडनली बंद जालें आयकपा नाका आतां ऑल ऑफ अ सडन म्हाका फोन कोत्ता सिस्टर म्हाका जॉब जाय ही मातशें म्हाका स्क्रिप्चर दी हांवें सांगलें स्क्रिप्चर म्हणल्यार कितें हांवें सांगलें वॉट स्क्रिप्चर यू वॉन्ट तूं म्हणलें तुका उतर शिकयता आसतना तूं बंद जालें आनी आतां म्हणलें तूं गरज तेदो न्हू तें काम कोत्ता तें गरज तेदो म्हणलें आतां तुका उतर जाय तें उतर शिकलो तें हूंय गेलें आतां तुका उगडास आहा ना सिस्टर म्हाका टायम ना म्हणपा लागलें हांवें सांगलें टायम ना तुका पूण आतां हांव सांगत न्ही तुका हांव तुका टायम दिता टायम दिन तुका हांव शिकयता पूण तो टायम मागीर तूं कितें कोत्ता रांदता आसतना पासून तुजें उतर म्हणपा जाता तें उतर तुका स्क्रिप्चर शीक म्हूण सांगलोलें तूं शिकलोलें सो शी लर्नड Jesus I am the way truth and life thief comes to steal kill and destroy but Jesus has come to give me life and God's favor is upon us. The Spirit of the Lord is upon me. So few scriptures then म्हाका वाचून म्हणून दाखयले आपणागे मेमरींतल्यान सो हांवें म्हणलें या सो हें तर तुवें उतर मेडिटेट केलें न्ही हें कोन्न उलयलें जाल्यार म्हणलें तुका भिवपा गरज ना यू ओन्ली हॅव टू ट्रस्ट बिकॉज गॉड इज द वन हू प्रोवायड्स ऑल आवर नीड्स सो मागीर आमी एक अग्रीमेंट प्रेयर केलें आनी हें केलें आनी म्हणलें एवरी डे यू ट्राय एटलिस्ट लर्निंग वन स्क्रिप्चर So anyway, so that problem, she understood what I spoke and then ते आपणागे job application, ते आम सगळे agreement prayer केले, ते जाले. Anyways, I hope she got the understanding and she will stay in the word. Then third one, Muge testimony. So I was just working, last week हांव काम करता आसतना एक सडनली मुगे पेशंट आहली ती राती हांव ते दोग जाण एक रुमान ते दोग जाण बायल आहली तांकां ती मुगे सोदां पेशंट न्ही ती दे वर न्यू पेशंट ती सो सकाळीं म्हाका मेडिकेशन दिवपा जाय तेदो न्हू एक बायल हेवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्सांची आहलोली आनी एक बायल ओन्ली ऑन थायरॉक्सिन सो हांवें कितें केलें तें मेडिकेशन व्हेलें आनी टेबलाचेर दवरलें आनी सांगिल्लें कॅन यू प्लीज टेक युअर टॅबलेट्स डोंट टेक देम नाव टेक देम वीथ ब्रेकफास्ट बट बिकॉज यू आर अवेक हांव तुका दित म्हणलें ह्यो आतां सो मागीर दिल्यो आनी दुसऱ्यागेर तीक दिल्यो ओके हांव भायर येयलो तशें म्हाका सारको एक हें जालो तकले कित्याक फायल चोवपाक गेल्यार हांवें रॉंग पेशंटा मेडिसीन दिलां रॉंग पेशंटा रॉंग मेडिसीन दिलां माय गॉड आयकलो तशें म्हाका सारकें शॉक हें जालें सारकें नाव इट्स अ बीग डोज हेवी डोज एंड रॉंग डोज जाल्यार प्रॉब्लम सो I went back quickly to her. I म्हणलें सॉरी एक्सक्यूज मी हॅव यू टेकन युअर टॅबलेट्स म्हणल्यार या आय टूक देम म्हणपा लागली सो ओ माय गॉड ही आतां ती she'll be in her 70s I सायबा now I बेगीन सायबा now I बेगीन हें ऑब्स मिशीन गेल्लें आनी ब्लड प्रेशर बी चॅक करपा लागलो आर यू फिलींग ओके म्हणलें सो ती म्हणपा लागली या
आय एम फिलिंग ओके. मागीर हांव ते पेशंटा नांव घेतलें दुसऱ्या पेशंटाक आनी ती आपोवपा लागली. ती म्हणपा लागली, यू आर कॉलिंग मी, आय एम हियर ओनली. सी, नाव आय टूक द रॉंग नेम. बरें, I only don't know what I was thinking. भायर येयलें आनी पोत्तून फायल चोयली, रॉंग दुसरे कडेन फायल आहा. ती पेशंट ती शुअरली हांवें तिका दिलें ती टॅबलेट. आतां आमकां व्हडलो प्रोसिजर आसा. दोतोरा पोवपा जाय, फॉर्म भरपा जाय. ना आतां व्हडलो इन्सिडंट केला. So I म्हणटा आतां now before even I tell my colleagues, I'm trying to investigate. Holy Spirit, just give me, just show me something. And आतां आमगे घरा वचपा वेळ जाला एकाटीन. Just show me something म्हणलें, पोत्तून गेला हांव थिंगा आनी चोयता आतां फोल्डराक. And then suddenly I saw that I put the folders in the wrong place, but gave the medication to the right person. Oh my God, सारकें. हांवें म्हणलें चोय, देवा उल मारलें जाल्यार. Sometimes I feel, देव आमकां सारको प्रोटेक्ट कोत्ता, सारको आंज बोडव्यांत प्रोटेक्ट कोत्ते जाते भाशेन. So मागीर the doctor came on his rounds and हांव ताका सांगत आतां कितकोन म्हाका हें जालें. I just love my God so much. No one can save me. तुज्या पासून म्हाका सेव करपा जायना म्हणलें. But the one who sent me here, तो केन्ना म्हाका सोडपाना म्हणलें. सो तो बिकॉज तेय तशे भुरगे आनी तांकां हें जायना न्ही. आनी तो आतां what do you mean? I said, no, I serve an almighty God. केन्ना म्हणलें म्हाका इसोना. हांवें म्हणलें, you don't know what happened to me. I was frozen because, it's 3 types of antibiotics, all big doses. And I don't know that 70-year-old woman, ती कितकोन घेतालो ती टॅबलेटां तिगे न्ही जाल्यार. बट ती कॅपॅसिटी पासून आसपा न्ही टॅबलेट दिले म्हूण ती घेतालो म्हणलें. Oh, you don't even know म्हणलें हांव कित चिंता म्हूण. So this is our God. He saves us from all troubles, all all issues, everything that comes our way. And so no weapon formed against us shall prosper. Praise God. Thank you, Jesus. जेजू कारगां, जेजू जेजू कारगां. कारगां. हॅलो, आनी कोण आहा? Hello. Okay, over to you, brother. इतलो बेगीन कॉमेंट्स करूं हांव? ना, तुवें सांगलें आनी कोणूच सांगतलो, तूं उगडास कोत्तलो तांकां. जेजू कारगां, जेजू कारगां. God. जाणय, आमकां आनीक नवीन शिकून नाका. वी डोंट नीड मोर टिचींग. आमी जें आयकलां इतलीं वर्सां, आतां फकत आमकां तें रिविजन करपाक जाय. कित्याक आमी जितलें उतर आयकता जाणय, तितलें आमी आनीक कांय ना. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज वॉट एवर वी हॅव लर्न, जें शिकल्या तें आमी पाळूंक गरजेचें. सारकें? Yes, brother. कित्याक पळय, आतां इतलीं वर्सां आमी देवाचें उतर आयकत येयल्या, सारकें? Yeah. आनी आमी तें उतर आयकलां जाल्यार आनी आमी पाळटा जाल्यार जाणय कितें घडटलें? आमचो संबंद देवाशी गोड जायत वेतलो. Our relationship will become very strong with the Lord. तुमकां कितें दिसता? Yes, God. What is your opinion? हांव एवराक एक टॉपिक चिंता कितें उलोवपाचें. बिकॉज आमी जितलें देवाचें उतर आयकता तितलीं आमी त्या उतराक जबाबदार जाता. We become accountable to the word. देवाचें उतर आमकां सांगता, Hosea chapter 4 verse 6.
ओजायाचो 4:20 वर्सो म्हणटा माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. म्हजी भुरगीं ओ म्हजो लोक त्रासान पडला ओ ती काबार जाल्यान कित्याक ती म्हजें उतर नकोत. म्हणजे देव कोणा कडेन उलयता? सगळ्यां कडेन उलयना. कोणा कडेन उलयता? माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड म्हणजे कितें? म्हणजे कोणाचें निसंतन जातलें? देवाची कोणा ओळख ना तेंकां. ओळख ना त्यांची. ना ना ना. माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. माय पीपल म्हणून देवाचो लोक कोण जाता? जी आम्ही तेजी तो उतर आयकताय उतराक तांकां तेची ओळख आहा. देवाची भुरगीं म्हणजे देवाचो लोक म्हणजे आमी वेन आर वी गॉड्स पीपल आमी देवाची जाता केन्ना? जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सोडूनदार मानून घेता. देव आतां तेचे उपरांत आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. सारकें? होय. म्हणजे आतां आमकां देवान आपलें उतर दिलां. जेजू आमचे सगळें आसा, पवित्र आत्मो आमचे सगळें आसा, आनी तरी देवाचें उतर म्हणटा म्हजो लोक लोकांचें निसंतन जालां. तुमकां दिसता देव आमचें निसंतन कोत्तलो? नो, नेवर. म्हणटच निसंतन कशें जाता? उतराची ओळख ना जावन. पळय, आमी देवाची भुरगीं कित्याक जाल्या? आमी जेजूक सोत मानला. आमी जेजूक सोत मानला जाल्यार किको सोत मानला? जेन्ना तो खुर्सार गेलो, ताणें आपलें रगत वारोयलें, ताणें आमचे पासत आमचो जागो घेतलो, तेन्ना आमी ताका आमचो सोमी दिवन सोडूनदार मानलो. आमी एक नवी रोचना जाली. देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिलो. देवान आमकां ती आस आमचे भितर घातली देवाचें उतर आयकोपाक. सारकें? होय. पूण आमी कितें केलें? आमी आयकलें, सोडलें. सोडून दिले. आयकलें, सोडलें. पूण तें उतर आमी केन्नाच पाळूंक ना. म्हणटच आयकलें जाल्यार हाचो अर्थ कितें की बरें खूब लोक म्हणटा वी आर इन द वर्ड म्हणटा. आमी सगळीं उतरां ना. आमी देवाचें उतर आयकता. आमी फकत इगोर्जेक वचना. वी आर इन द वर्ड. हांव आजून पासून म्हाका सोजमणी ना. आजून पासून म्हाका त्या लोक कितें म्हणटा ती म्हाका आजून सोजमणी मेळोंक ना. वी आर इन द वर्ड. पूण इफ यू आर इन द वर्ड, then what is the effect if you are in the word? आयकता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? येस ब्रदर. समजा लोक देवाच्या उतरान हा म्हणजे हाचो अर्थ कितें? बिश्टें बुधवाराचें आयकोंक येता ओ आतां म्हणजे खूब मिनिस्टर खूब जो लोक देवाचें उतर परगटा म्हणजे पादरी ना म्हणजे ब्रादर आहात, सिस्टर आहात, म्हणजे मिनिस्ट्री आहात, तांचें उतर आयकतात म्हणून दे आर इन द वर्ड. ना ते उतर पाळटा. म्हणटो जो कोण देवाच्या उतरान हा ताजो अर्थ कितें? वॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट? उतरा प्रमाणे चलताय अशें म्हण जातेशें म्हणलें. उतरा प्रमाणे चलता म्हणजे वॉट इज द ताचें इम्प्लिकेशन कितें? म्हणजे आतां उतरान चलता म्हणून आतां कितें जातलें? आम्ही उतर आयकतात आणि आमच्या जिवितांत अप्लाय करतात. सारकें सारकें. म्हणटच आतां तें एप्लाय कोत्ता म्हणून आतां ताचो इफेक्ट कितें आहा आमचेर? वी आर क्लोज टू गॉड. ओके, वी आर क्लोज टू गॉड. We are born again. Born again. We are born again. Everything is fine. So what is the ultimate goal? जेजून केली तींच कामां आमी करपाक गरज. लायक Okay, जेजून कामां केलीं. यू आर व्हेरी क्लोज. बरें, हांव तुमकां सांगता.
आमी देवाच्या उतरान हा जाल्यार उतर आयकोता जाल्यार खरी आमी देवाच्या उतरान आमी देवाची भुरगीं जाल्यार उतर आयकोता जाल्यार हांव तुमकां सांगता कितें घडटा तें. आमी घालया गालेस्कारांक हांव विसवर 5 वोड 22 आनी 23 घालया. गालेस्कारांक हांव विसवर 5 वोड 22 आनी 23. Galatians chapter 5 verses 22 and 23. पळय. या पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असले फळ उत्पन्न करता. मनशा मध्ये प्रितीमोग वाडयता. काळजांनी कौल खुशालकाय उपजयता. एकामेका लागीं संधान करून शांती वसयता. धमकावण्या मुखार तोंड रावूंक आदार दिता. पेल्याक बरें करूंक आनी मोहिपासान वागोवंक शिकयता. एकल्याक विस्वास फावो आसलेलो मनीस करता. मनशांक दुलोप काळजाची करता. आपल्यो गोंडावण्यो दोमावंक गोटाय दिता. हे भाशेन जियेतल्यांचो सोमूर्त कसलोच गुन्यांव करूंक शकना. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. म्हणटोच आमी देवाच्या उतरान हा जाल्यार आमी खरेपणी देवाचें उतर आयकोता जाल्यार पळय खूब फावटी लोक कितें सजमता देवाच्या उतरान हा म्हणून आतां आमच्या बाय नेटीन म्हणलें आमी जेजून कामां केल्लीं तशीं आमी करूंक पावतले सारकें. पूण जेजू आमकां तें सांगिना. तेंय जातलें. लोक आतां गोवाय किता हांव गेलो हांवें मागणें केलें हांवें उतर दिलें हें केलें तें केलें हांवें आतां ताजे मागणें त्या लोकांनी येवन आपली गोवायकी दिली. तूं कित्याक दिताय तांची गोवायकी. हांव विचारता जेन्ना तूं आतां देवाचें उतर तांकां वचोन सांगताय आनी तांकां पेकोणी जाता हें जाता तें जाता तांकां येवन आनी आपली गोवायकी दिवनी तुमी कित्याक गोवायकी दितात. समजता हांव कितें सांगता तें. होय ब्रदर. सी कोण येता आतां समजा हांव गेलो आनी हांवें म्हणलें अशें जालें तशें जालें मागणें केलें. आतां हांव तुमकां तें सांगीत जाल्यार हांव कित्याक सांगतलो. तांकां येवनी आनी सांगुनी. जो लोक उतर आयकोंक येता तांकां येवनी तांकां उतर आयकोनी. तुमी समजता हांव कितें सांगता तें. होय ब्रदर. हांवें सांगलें जाल्यार हांव गेलो तांकां उतर शिकयलें आनी ताजेर मागणें केलें ताजो कॅन्सर गेलो हें जालें तेजे उपरांत कितें तांचो संबंद देवाशी घट जालो. ती उतरां येयलीं. Did they come to the word? तांचो संबंद देवाशी घट जालो. तांकां आपली मिलाद मेळ्ळी तांकां आपली पेकोवणी मेळ्ळी. पूण खरेपणी आमी देवाच्या उतरान हा जाल्यार पयली वस जी घडटली आमी असलें फळ उत्पन्न करता. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असलें फळ उत्पन्न करता. म्हणजे पयलें आमचें जिवीत बदलतलें. सोडा दुसऱ्यांक मागणें कोत्ता दुसऱ्यांक बरी कोत्ता दुसऱ्यांक पेकोवणी दिता दुसऱ्याचे देंवचार काडटा हें सगळें बरें आहा तेंय घडटलें. पूण पयली वस म्हणल्यार बदलाव खंयचर जातलो. म्हजो बदलाव जातलो. द चेंज विल टेक प्लेस विथ मी फर्स्ट. आयकतात म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या भयणीनो आयकतात तुमी. हांवें कितलें वचोन मागणें केलें कोणाचेर देंवचार काडले तांकां पेकोवणी दिली पूण हांव म्हज्या जिवितांत कसलो बदलाव येयला. वॉट इज द चेंज दॅट हॅज टेकन प्लेस इन माय लायफ. आमी आहात हुशार देवाचें उतर परगट करूंक. आमी दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिता.
आमी तांकां सांगता सगळें पूण म्हजी म्हणणी कितें हांव कितलें उतर परगट केलें हांवें कितलें हांवें दुसऱ्यांक उतर दिलें हे करचे आदीं म्हज्या जिवितांत बदलाव कसलो जालो what change has taken place in my life how is my attitude कशे भाशेन हांव उलयतां कशे भाशेन हांव चिंतां कशे भाशेन हांव म्हजीं कामां करतां आनी ही दोन वडी 22 आनी 23 आमकां शिकयता कशे भाशेन आमी फळां दिवंक जाय जेजून सांगला आमकां जुवाचो 15-20 वड 5 म्हाका दिसता तो म्हणटा हांव जावन आसा दांकवेल तुमी जावन आसा ते फांटे म्हज्या बगर तुमच्यान कांयच करूंक जायना सांगला बरें वाचूया 5वी वड वाचूया हांव दाखवेल तुमी फांते जी कोण म्हजें सोवें रिगून रावतात आनी जांचे सोवें हांव रिगून रावतां तीं सुबाम फळां दितात कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना पूण आमी कितलीं कामां करता जेजू म्हणटा हांव दाखवेल जी कोण म्हजे सोवें रिगून रावतात आनी ज्याच्या सोवें हांव रिगून रावतां ती सुबाम फळां दितात कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना पूण आमी गोवायकी दिता हांवें मागणें केलें हांवें देंवचार काडलो हांवें तांकां उतर दिलें हांवें अशें केलें हांवें तशें केलें आमी करूंक ना काय केलां की ना आतां आमची गोवायकी आमची बाय मारियान दिली आमची बाय नॅटीन दिली आनी दुसरीं जाणां गोवायकी दिता आमी सगळीं कामां करूंक ना केल्यान की ना केलें हांव विचारता म्हज्या भयणीन आमी ही सगळीं कामां केल्यान की ना हय ब्रदर पूण ही सगळीं आमी कामां केल्यानूय जाल्यार दुसऱ्यांक उतर दिलां जाल्यार आनी म्हज्या जिवितांत बदलाव जावंक ना जाल्यार हांव ही फळां जी गालेस्कारांक 20 वड 5 वड 22 आनी 23 सांगता ती फळां हांव म्हज्या जिवितांत दिना जाल्यार हें सगळें जें हांव कोत्तां तें कसल्याच फायद्याचें जावचें ना म्हाका जावचें ना आनी दुसऱ्यांकूय जावचें ना फकत मातशें पयलें कितें मातशें मेवतलें उतर ती हालतलीं उठटलीं म्हणजे बरी खुशाल जातली म्हाका पिकोवणी मोली देंवचार केलो पूण त्याच्या उपरांत परतून देंवचार 7 पावटी 7 जाणांक आनीक घेवन येतलो आनीक त्रास जातले पूण म्हज्या जिवितांत कसलोच बदलाव जावचो ना कित्याक हांवें म्हज्या जिवितांत बदलाव करूंक ना आय हॅव नॉट चेंज माय लायफ I am not bearing the fruit of the Spirit in my life. म्हणटच हांव दुसऱ्यांक देवाचें उतर सांगचे पयलीं दुसऱ्यांक गोवायकी दिवचे पयलीं हांवें म्हाकाच म्हजी गोवायकी दिवपाक गरजेची I have to bear witness to the Holy Spirit myself first. समजता ना कितें सांगता तें हय ब्रदर बरें तुमकां जाय तुमकां अजून सजमणी मेळोंक ना कितें सांगूंक सोदता तें बरें हांव तुमकां आनीक फुडें सांगता ही सजमणी दिवपाक मातुवाचो 7वा विसवोर वड 21 ते 23 वाचुया Matthew chapter 7 verses 21 to 23 म्हाका सुम्या म्हणटात तीं सगळींच स्वर्गा राज्यांत भितर सरचीं नात पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची कुशी करतात तींच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलीं जेजू कितें म्हणटा तुमी म्हाका सोम्या म्हणटात तुमी म्हजें उतर तुमच्या तोंडांतल्यान उलयतात तुमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दितात
तुम्ही सोजमतात की तुम्ही स्वर्गाराज्यान भितर सरतल्यात, तुम्ही तुमकांच फटयतात. आतां पळयात 22 वडीन तो कितें म्हणटा तो. तो दीस येतोच सोबार जाणां म्हाका म्हणटेलीं, सुम्या सुम्या, तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सोबार विस्मितां आमी केलीं न्हय, आनी तेन्ना हांव बरें बरें बरें, फुडें वाचचे आदीं 23वी वड वाचचे आदीं. हं, सोम्या सोम्या म्हणलें, ताचें उतरूय उलयलीं आमी, आनी मागीर ताच्या उपरांत तो म्हणटा तुम्ही सोम्या सोम्या तुम्ही स्वर्गाराज्यान भितर सरचे ना. पण त्या वेळार जो लोक इतलें काम केलां, देवाचें उतर परगट केलां, देंवचार काडल्या, मागणें केलां, लोकांनी ताळयो मारल्या, आ जेजूकार गण, अरे तो चलता, ताचे कान उक्ते जाल्या, ताचे दोळे उक्ते जाल्या, तो चलता, हे सगळे मिलागडी जाल्या. तो म्हणटलो हें सगळें आमी केल्लें सायबा, ही सगळीं तुज्या नांवान आमी कामां केल्लीं. सारकें वय की ना. हय ब्रदर. त्या वेळार तो 23 वडीन कितें म्हणटलो. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलों, खोटेपण कोत्तेल्यानो म्हजे सोडशिल्लीं कोट सोरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक ना. आयकात म्हज्या भयणीनो, कान दिवन आयकात. आमी जेजूच्या नांवान देवाचें उतर परगट कोत्ता जाल्यार, जे भशेन हांव कोत्तां, हांव सगळे कडेन वेतां, देवाचें उतर परगट कोत्ता जाल्यार, जो कोणाचे देंवचार काडटा जाल्यार जेजूच्या नांवान, पेकोणी दिता जाल्यार, तांकां कावन्सिलींग दिता जाल्यार, पूण म्हज्या जिवितान हांव खोटेपण कोत्ता जाल्यार, आयकात, लोकांक जितलो फायदो जावंक जाय आसलो तो ते शीस जावचें ना. कित्याक हांव शीस जावंक ना, कित्याक हांव खोटेपणां कोत्तां. जें हांव परगट्टां हांव म्हज्या जिवितान तें पाडिना. पूण देव आपल्या उतराक विस्वाशी म्हणून तो आपली मिलागडी कोत्ता. ताचेर एका गाडवाक पासून वापरूंक जाता. पूण तो आतां जो कोण परगट कोत्ता, लोक आयकता, तांचें सगळें बरेंपण जाता. पूण आतां म्हज्या जिवितान हांव तें उतर पाळटां, हांव ती फळां दितां, जीं गालेस्कारांक आविसवर 22 वड 22 आनी 23 म्हणटा ती फळां हांव दितां. हांव ती फळां दिना जाल्यार 23 वडीन जे जेजू म्हणला ती उतरां आमी एक दीस आयकतले. तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलों, खोटेपण करतल्यानो म्हजे सरशी कोडसरात, कित्याक हांव तुमकां केन्नाच वळखूंक ना. हाचो अर्थ कितें म्हज्या भयणीनो. वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस. आमी देवाचें उतर परगट केलें, देंवचार काडले, लोकांक पेकोणी दिली, आमची गोवायकी दिली, फाफू 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 सगळें केलें, आनी तरी हें सगळें करून जेजू आमकां म्हणटा खोटेपण करतल्यानो म्हजेशी कोडसरात, कित्याक हांव तुमकां केन्नाच वळखूंक ना. हाचो अर्थ कितें. वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस. हांव विचारता तुमकां, हाचो अर्थ कितें. येस बरें. थोडो लोक आपण कांय करिना, मिसाक वेता, इगर्जेक येता, आपलो तेर्स करता, ती कांय करिना. ती म्हणटा गेली, ती तर काबारूच. पूण आमी आतां देवाच्या उतरान आहात, उतर आयकता, परगट करता, देंवचार काडटा, आनी तरी हें सगळें करून जेजू आमकां सांगता खोटेपण करतल्यानो म्हजेशी कोडसरात, कित्याक हांव तुमकां केन्नाच वळखूंक ना. हाचो अर्थ कितें म्हज्या भयणीनो. वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस. कोण म्हाका सांगूंक शकता. तुमी सोजमले हांव कितें सांगूंक कितें विचारूंक सोदता तें तुमी सोजमल्यात. डीड एवरीबडी अंडरस्टँड. Yes, yes, brother. कित्याक आमी सोजमता
की आमी उतर परगट कोत्ता म्हणून, आमी दुसऱ्यांक गोवायकी दिता म्हणून, आमी दुसऱ्यांचेर मागणी कोत्ता म्हणून आमी एक दीस देव जेजू आमचेर एकदम खुशाल जातलो. तुम्ही इतले काम केले, इतली गोवायकी दिली, इतले लोकांक उतर सांगले आणि तुम्ही सजमतल्यात की हे सगळें केलां म्हणून हांव देवाच्या राज्यान भितर सोदतलो म्हणून. नेवर नेवर. कित्याक तो म्हणटा हांव तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना. हांव तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना. हाचो अर्थ कितें? व्हॉट इज द मिनींग ऑफ दिस? बरें, ह्या प्रश्नाचो जबाब दिवचे पयलीं हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर म्हणटा, तुमच्यान चिंतूंक जाता पळय. ही क्लास मातशी इंटरॅक्टीव करुया, नाजाल्यार हांवूच उलयतलो, तुमी चिंतचे ना, तुमी कांय उलोवची ना. हांव इंग्लिशीन म्हणटा. Adam knew his wife Eve. We have to have an intimate I relationship. knew my wife Melanie. हाचो अर्थ कितें? We have to have intimate relationship with So God. what is the meaning of having intimate relationship? How am I in private life, brother? बरें. आमी 15 वडीन वचया. जुवाचो 15-20 वड 15 वाचुया. 15 ही म्हाका दिसता 15 वा 16 पळोवया. 15 कितें म्हणटा? 15वी वड वाचुया. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकलो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां पळयलां. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. आता हे तुमी हे उतर जेजूचे फुडें दवरात आणि जेजू थंयसर मातुवाचो 7-20 म्हणटा, हांव तुमकां केन्नाच ओळखना. ओळखूंक ना. सारकें? आता ही 15वी वडीन तो कितें म्हणटा? ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकर नकलो. पूण हांव तुमकां कितें म्हणटा? इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडेन हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. म्हणटच इश्ट कोण जावन आसा? हूज अ फ्रेंड? तुका सेक्रेट सांगता तो. सारकें? येस. समजा आतां तूं तुज्या नव्या कामार गेले, जो लोक तुजे भितर तुजो काम करता तुका सांगतलो म्हजी बायल आमचे अशें तुका सांगतलें? बिश्टें टॉक तूं खंय चल्लो बिश्टें उलयता. पूण दीस जाता त्या प्रमाणे जितले दीस जाता आनी तूं एका मनशेन आमिजाद कोत्ताय, ती तुका विचारतली, तूं आतां तुका वळखतली, ती तुका ताजे सेक्रेट सांगतले. तुजी इश्टागोट गोड जाता तितली लोक तुका आपले सेक्रेट सांगता. वय की ना? म्हणजे रेव्हलेशन नॉलेज. ओके, ऐकात. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटन टेक्स्ट, जे बरयलां पळयत पुस्तकाचेर ताचेर हांव सांगिना. आय एम टॉकिंग अबाउट रेव्हलेशन. रेव्हलेशन म्हणजे सेक्रेट, जे आमी देवाच्या उतरान वाचता, जेजून अशें केलें बस तितलेंच. वी स्टॉप टू द रिटन वर्ड. पूण त्या उतरान कितले रेव्हलेशन हा, कितले सेक्रेट हा. आनी पवित्र आत्मो फकत ते सेक्रेट कोणाक दिता? सगळ्यांक दिता? No. Does he give those secrets to everybody? No. म्हणजे ते सेक्रेट मेळोवपाक कितें करपाचें? वेड ते सारपाचें. रेव्हलेशन नॉलेज मेळोवपाक आमी कितें करूंक जाय? what we must do to get revelation from the Holy Spirit? Spend time. Study the word. त्या सेक्रेट जाग्यार, इन द सिक्रेट प्लेस ऑफ प्रेयर, I must spend time in prayer
I must spend time studying the scriptures. I must spend time meditating on the word. I must hear the voice of the Holy Spirit. Praise God. हांवें पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकोपाक गरजेचो. हांवें पळयात तुमच्या भयणीनो, हांवें कोणाचो आवाज आयकला? प्रिचराचो, पाद्रीचो. अशें बरयलें, कितें कोणें सांगलां तें मागीर कोणाक दुसऱ्यांक सांगलें. तुजो संबंद जेजूशी गोड जालो? ना. तुवें हाचे नोट काडले, ताचे नोट काडले, आतां फाल्यां कोणाक शिकोवंक जाय जाल्यार आयज तुवें कितें नोट बरयले, कितें आहा तें, आनी मागीर सांगलें सगलें. आनी ते कोण दुसऱ्या प्रिचराचे काडले, हांगा ते मिस्तुराद केले, बरें बरयले, आनी दुसऱ्या दिसा कोणाक सांगलें. तुजो संबंद जेजूशी गोड जालो? Has your relationship with the Holy Spirit become strong? No. तुवें कितें केलें? तुवें एग्जामिनेशन कॉपी केलें, बिश्टें प्रेझेंटेशन करपाक तुवें नोट बरयलें, बिश्टें प्रेझेंटेशन केलें, वाचलें, आनी जालें तुजें काबार. तुजो संबंद जेजूशी सारको ना, म्हणून जो कोण तूं कोणाक सांगता येता तांचो संबंद देवाशी कसो गोड जातलो? How will their relationship become strong? आनी जेन्ना असले प्रश्न येतात, people get offended. तूं कोण आमकां सांगपाक? तूं पाद्री? Praise God. बिसाय? आमचो पाद्री आमकां काय सांगिना. आमी आयल्या सरेस्पो तुमचे सवाय वसात क्रिस्त शांती. आमी येता, आयकोता, क्रिस्त शांतीन आमी वेता. कसली शांतीन वेता आमी नको. कित्याक आमचो संबंद पवित्र आत्म्याशी ना. वी डोंट हॅव अ रिलेशनशीप विथ द होली स्पिरीट. आमचे सगळे वयले वयर, टॉप. म्हणून जेजू सांगता, खोटेपण करतना न्हू, हांव तुमकां केन्नाच वळखोंक ना. सिरियस, एक्स्ट्रीमली सिरियस. देवाचें उतर आयकोता, देवाचें उतर परगट करता, देंवचार काडटा, आमी सगळे मिलाग्री करता, आमी आमची गोवायकी दिता, आनी हें सगळें करून जेजू म्हणटा, खोटेपण करतल्या न्हू, हांव तुमकां केन्नाच वळखोंक ना. कित्याक? हांव जेन्ना जियेता ह्या संवसारान, हांवें केन्नाच देवाचो आवाज आयकोंक ना, पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकोंक ना, देव म्हजे कडेन केन्नाच उलोवंक ना. कित्याक पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता हा जाल्यार, इफ द होली स्पिरीट इज विथ मी, आय हॅव टू हियर द वॉइस ऑफ द होली स्पिरीट. आयकोतात म्हज्या भयणीनो? Way, brother. म्हणटच कोण पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकतलो? Who will hear the voice of the Holy Spirit? कोण Only वेळ the spend one who is going to invest their time in the secret place. तो पवित्र आत्म्याक सांगता, सायबा तूं म्हजे कडेन उलोवंकूच जाय. कित्याक हांव ह्या फुडें जें करूंक सोदतां, हांव करचो ना. तुजो आवाज आयकले बरोबर, तुवें म्हाका सांगले बरोबर हांव तें करचो ना. आयकतात म्हज्या भयणीनो हांव कितें सांगता तें? Way, brother. If I don't hear the voice of the Holy Spirit instructing me something, I will not do it. कोणूय येवं, कोणूय म्हाका सांगूं, नो, I will not do it. पूण आमी कितें करता? कोण येयलो, अरे बाबा मातशें उतर सांग रे. कोण येयलो, मातशें मागणें कर रे. केलें. पवित्र आत्म्यान तुका सांगलें न्ही वचोन मागणें करपाक? पवित्र आत्म्यान तुका सांगलां तें उतर शिकोवपाक? तुजो संबंद ज्यांनी जेजूशी ऐकते. गोड आसा? त्या विजय उपरांत तुजो रोटेटिव्ह. संबंद कोण बाय जसिंता? येस? I muted her, brother. She was talking, I think, to her family. मल्टीटास्किंग चलता कितें क्लास चलतना.
रांदीचेर मातशें कितें चिकन रांदता म्हाका दिसता. हालेलुया. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. म्हणटोच हांव कितें सांगूंक सोदतालों, वेर वॉज आय? म्हणटोच हांव कितें कोत्तां तें, हांव कितें कोत्तां तें, ओ कितें म्हणूंक सोदतां तें, हांवें पवित्र आत्म्या कडसून आयकोपाक गरजेचें. हांव चिंततालों आयज क्लास कॉमर्स जावच्या आदीं हांव कितें सांगतलों, आनी त्या वेळार हांव तुमी जेन्ना गोवायकी दिताले जाल्यार हांव आयकोतां गोवायकी, आनी हांव पवित्र आत्म्या सांगता ही आमच्या भयणी कडेन कितें उलोवं हांव आयज. Praise God. तुमी समज कितें नोट बरयल्या, कितें हांगा कितें हा बरयलां, हांवें कितें नोट्स केल्या, तुका सांगतलो. अनलेस आय हियर हिम गिव मी अ वर्ड, तो म्हाका एक उतर दिता, त्या उतरा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन उलयतलो. आय नीड टू हॅव अ वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड. If I don't hear a word from the Lord, I cannot preach. Neither I'll just tell you, तुम्ही गोवायकी दियात, मातशें कितें हांव शॉर्ट कोत्तां, कितें कोम, because I cannot preach without getting the word from the Lord. एक पाटी तेजें उतर हांवें आयकलें, तेंच उतर परगट कोत्तलो हांव. पण आमची सोय कितें? कोणें कितें शिकयलें, आमी कितें आयकलें, आमी कितें आयकलें सांगपाचें. That's not the way it is done. That's not the way it is done. आनी आमी उतर, देवाचें उतर आयकोंक ना जाल्यार आमी दुसरे वाटेन वचोन आयकोपाक गरजेचें. Let us be in the congregation. Let us be in the pews. Not come to the pulpit, not come to teach. कितें घडटा हांव तुमचीच खबर सांगिना, आमच्या आख्खी इग्रोज मातेन हांव तीच खबर, हांव तेंच सांगता. पवित्र आत्मा म्हाका तेंच सांगता. There are people who are using the pulpit today. जो कोण पुलपिताचेर वेता आनी शर्माव दिता, they are not even qualified to be. I don't care whether you have gone to seminary or gone to cemetery, whether you have done theology or done philosophy. म्हाका तें पडोंक ना. तुका थिंचोर त्या आल्ताराचेर तुका पवित्र आत्म्यान धाडला. मुज्यान इंजिनियरिंग करूंक जाता, मुज्यान मेडिसिन करूंक जाता, मुज्यान नर्सिंग करूंक जाता, पण म्हाका हात गुण ना जाल्यार हांव चिंतलों, अरे बरें हें चॅक कर, बरें पॅनोडॉल घे, वच फुडल्या आयतारा दिसा पॅनोडॉल घेवन. ताका कॅन्सर जाला, तुका कांय सजमना, बेश्टे पॅनोडॉल घेवन धाडटले तांकां दोतोर म्हणून. Aiba. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीन, तुमी सजमना कितें सांगूंक सोदता तें? Yes, Just brother. because you did some theology, you went to seminary, and you did some, you think you are qualified to go to the altar to preach? काणयो सांगपाक? We are in the last days. आमी निमाण्या काळार हा. जे पवित्र आत्मा सांगता तितलेंच सांगपाचें. आमी कितें आयकता? तेंच आयकता. The cloud has moved. The cloud has moved. आमी अजूनही हा. When the people of Israel moved, the cloud moved, they also moved. आमी अजूनही हा. Cloud has moved, आमी अजूनही हा. तेच करून बसल्या. We don't even know. ओ काळ कितें तो. इग्रोज मातेन वसात तुमी. तुमची सदांकाल वेता इग्रोज मातेक आयताराची वेतात, वसात आनी आयकात. There is no Holy Spirit. I'm sorry to say. Nobody knows what is happening. We are in the last days. कोणाचीच खबर ना. आदवेंताक जेन्ना रिडींग जातलें, जेजू येता तितले म्हणून सगळीं फणान वयतलीं. Are you listening what I'm saying? So we go based on the liturgy of the year, based on the readings. What the Holy Spirit is teaching, nobody knows anything. We are in critical times. The moment the परिस्थिती इतली वाईट हा, so bad it is in the spiritual realm, it's a matter of time. आमी या थोड्या महिन्यांनी
एक दोन वर्सांनी पळयत ना कितें घडटलें ह्या संवसाराचेर. सी द what is going to come upon the earth. कोण आमकां सांगता? कोण बिस्पा येता जाल्यार, कोण 5 पैसे येता, कोण प्रिचर येता जाल्यार, कोण मोदी येता जाल्यार, लोडी येता जाल्यार रस्ते कोत्तात, बांटींग घालतात, फुलां घालतात. But the King of Kings and the Lord of Lords is going to be returning back to earth. आमी कांयच नको. आमची तयारी कांयच जावंक ना. Absolutely in the dark. आयकता तुमच्या भयणीन हांव कितें सांगता? तुमकां तुमच्यान म्हाका पळोवन अशें दिसतलें की म्हाका खूब राग हा म्हणून. But I am very angry. Praise God. I've got a very holy anger with me. जे हांव पळयता म्हाका जायना हँडल करपाक. There's a holy anger. Situation is extremely bad. म्हणटच पवित्र आत्म्या बरोबर संबंध ना जाल्यार आनी होली स्पिरिटाचेर संबंध ना जाल्यार आमी पवित्र आत्म्या कडसून काय आयकना जाल्यार आमी कसल्यो काणयो सांगतले, हांव शर्मांव कसले दितले आमी. what we will share with the congregation. हांव विचारता तुमकां, what will we share? वो निमाणो काळ. We are, हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो, वो काळ इतलो वायट की आमची तयारी कमी जावंक जाय 5 साल पयलीं, 5 वर्सां पयलीं आमची एटलिस्ट मिनिमम आमची तयारी कमी जावंक जाय आसली. म्हणजे आतां वेळ एकदम कमी हा. पूण लोक कितें सांगता, ब्रादर तूं कितें इतलो बोबो कित्याक मारता, कितें कांय घडचें ना. जितलो एक मिनिट वेता, एक वर वेता, एक दीस वेता, तितली आमी लागीं पावल्या इतले निसंतोण जावपाक. हांव तुमकां एक सांगता. Put me Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Verse, brother. Twenty-one. 21, I go. एक मिनिट हा सांगता. Okay, 21, correct. Very good, 21. कित्याक Thank you, my तेदना Flavi. Thank you. कित्याक तेदना संवसाराच्या ओरोंबाक तावन तें आतां पर्यान जावंक ना आनी ह्या फुडें जावचो ना तसलो एक व्हड संताप येतलो. आनी ते दीस उणे करूंक नासले जाल्यार कोणूच वाटोवचो नासलो. पूण विंचून काडलोल्या खातीर ते दीस उणे केल्यात. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. कित्याक तेदना संवसाराच्या ओरंबाक थान ते आतां पर्यान जावंक नात आनी ह्या फुडें जावचे ना तसलो एक व्हड संतोप येवपाचो आसा. What has never happened ever in the history of the world. आनी केन्नाच घडचें ना. कित्याक जाणाय म्हज्या भयणीनो, हें एकूच पाटी घडटलें. आनी जें घडटलें तें इतलें लागीं पावलां. आनी हें घडटलें जेजू परतून येवचे आदीं.
तुम्ही समजू नका की हें घडटलें आनी जेजू मागीर येता. जेजू घेवपाक अजून वेळ हा, पूण तेजे पयलीं क्लीन अप जातलो. देल बी क्लीन अप जातलें. तुम्ही जाणा क्लीन अप म्हणजे कितें? समजता तुम्ही क्लीन अप म्हणजे कितें? साफाय. हें घडपाचें. Praise Jesus. संवसाराच्या ओरंबाक थान ते आतां पर्यंत जावंक ना आनी ह्या फुडें जावचें ना असलो एक व्हड संतोप येतलो. म्हणजे आतां हें 2000 वर्सां पयलीं बरयल्लें आमच्यान म्हणूंक जाता तसलो एक व्हड संतोप येवपाचो लागीं पावला. आनी ते दीस उणे करूंक नासले जाल्यार कोणूच वाटावचो नासलो. पूण विचून काडलेल्या खातीर ते दीस उणे केल्यात. म्हणजे कितें? विचून काडल्यात म्हणजे कितें? व्हॉट इज द मिनींग ऑफ विचून काडल्यात? कॅन यू टेल मी वन वर्ड इंग्लिशीन ताका कितें म्हणटात ते? Chosen Chosen. one. आ? Chosen. So what are the chosen Chosen. people? Who are the chosen people? Praise God. बरें, कोण म्हाका स्क्रिप्चर सांगूंक शकता? हांवें शिकयलां हें. पळोवया कोण म्हाका सांगता तो स्क्रिप्चर. John 15, विचून काडल्यात 16. ते कोण? गिव मी द स्क्रिप्चर. Who bear the fruits. Yeah, John 15. गिव मी द स्क्रिप्चर ऑफ द विचून काडलेले. John 15, 16. नो, 1 Peter 2:9. नो. 15:15. बरें घालया. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. 23, correct. One Thessalonians chapter 5 verse 23. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो जीव आनी कूड तो चुकी विरेत सांबाळूं. म्हणटोस विचून काडल्यान ती कोण जावन आसा? हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, विचून काडल्यान ती कोण जावन आसा? आत्म्यान जिवान आनी कुडीन चुके विरेत आसात ती. सारकें? सारकें? या म्हणजे देवाचें उतर आमकां सांगता की आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवचे पयलीं, दुसऱ्यांचे देंवचार काडचे पयलीं, ओ दुसऱ्यांक कसलो फायदो दिवचे पयलीं आमी आमकां सांबाळपाक गरजेचें. आमी आमकां सांबाळून दवरपाक गरजेचें. वी हॅव टू नाव टेक केअर ऑफ आवरसेल्व्स. तुम्ही जाणो पावलो कितें म्हणटा तो? तुम्ही पावलो इतलो भाग्यवान मनीस आसलो. सारकें? Yes. ताणें कितें बरयलां? कितें बरयलां पावलून कोरेतकारान? हांवूच डिस्क्वॉलिफाय जावन जाच्या न्हू तें ब्रदर स्क्रिप्चर तो कितें सांगता? उतर पुरगोटिता पूण आय हॅव टू मेक शुअर आय डोंट गेट डिस्क्वॉलिफायड म्हणजे तेश कितें म्हणटा 1 Corinthians 9:27. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. वाचूया. पयली चीट कोरिंथकारांक बिस्वोर 9 वर्स 27. दुसऱ्यांक शुभ वर्तमान परगटच्या उपरांत हांवूच देवाची शिक्षा पडलोलो
शिक्षा पडलोलो जायना जावंक म्हजी कूड दोंबावन गुलामा वरी तिका हांव दोमावन दवरतां. कोण कोण ही कोण उलयता, कोण बरयता? पावलू. आणि तुम्ही सगळीं जाणो की पावलूचो संबंध देवाशी कसो आसलो? वॉट रेवलेशन पॉल गॉट? जे पेद्रूक मेळोंक ना, जे आंद्रेक मेळोंक ना, जे जाकोबाक मेळोंक ना, जुवांक मेळोंक ना, असले रेवलेशन देवान कोणाक दिलें? पावलूक दिलें. द रेवलेशन म्हणजे 2/3 ऑफ द न्यू टेस्टमेंट कोणें बरयला? पावलून बरयला. सारकें? येस. आणि हाचो संबंध इतलो आसून वो आपोस हें बरयता. दुसऱ्यांक शिवोर्तमान परगोटल्या उपरांत हांवूच देवाची शिक्षा पडलोलो जायना जांक. पळयात म्हज्या भयणीनो, हांव हें जेन्ना वाचतां न्ही, हाचेर नियाळ कोत्तां, हांव चिंतां आमकां पावलू भशेन कितें रेवलेशन मेवलां? तुमकां दिसता म्हाका कितें पावलू भशेन कितें रेवलेशन मेवलां? कांयच ना. कांयच ना. आमी जें शिकयता तें देवाच्या उतरांत आमकां मेवता, थोडें रेवलेशन मेवता. वय पवित्र आत्मा ह्या काळार आमकां कितें सांगता तें बरें आमकां सांगलां, तें आमी शिकयता कित्याक आमकां काळ लागीं पावला. पूण ताणें जे रेवलेशन पावलूक मेळ्ळें ते कोणाकूच आजून पासून मेळोंक ना. द रेवलेशन कशें मेळ्ळें? कित्याक पावलूचो संबंद जेजूशी इतलो गोट आसलो, तो इतलो मागण्यांनी आसतालो. पवित्र आत्मा ताका सगळें सेक्रेट सांगतालो आनी तें सगळें तो बरयतालो. देखून आमकां हें सगळें कळ्ळें कुरपा विशीं, देवाच्या मोगा विशीं, देवाच्या काकुती विशीं. जे रेवलेशन आमकां म्हणल्यार फळां कशीं दिवंक जाय, सगळें जें आमकां कळोन येयलें, जे पातोक आदावान केल्लें, जे भाशेन जेजून आमच्या खुर्सार बसून आमकां सोरवण मेवली, कशें ताच्या आमोलीक रोगता वरवीं आमी देवाची भुरगीं जालीं, हें सगळें आमकां पेद्रूची खबर आयकोन आनी आंद्रेची खबर आनी जाकोबाची ना ताचे कडसून कांय मेळना. हें सगळें आमकां पावलू कडसून मेवलें. कित्याक ताजो संबंद देवाशी इतलो गोट आसलो, ही वॉज गेटिंग सच रेवलेशन्स फ्रॉम द होली स्पिरीट. आनी ताका ही हॅड अ थॉर्न इन द फ्लेश. म्हणजे ताका कसले आपले कुडीन कसले त्रास असले, कित्याक ताका खालतो दवरपाक देवान ताका ते थॉर्न इन द फ्लेश दिल्लें. कित्याक इतलें रेवलेशन कोणाक मेवत जाल्यार तो मातसो फुलतलो, चलतलो सामको व्हडलो पाद्री कहो, व्हडलो बिस्त कहो. इतलो खालतो ताका देवान दवरलो. गॉड केप्ट हिम हंबल बिकॉज ऑफ द थॉर्न इन द फ्लेश. इतलें रेवलेशन ताका मेवतालें. आनी वोच मनीस आतां इतलो संबंद देवाशी गोट आसून तो म्हणटा दुसऱ्यांक शिवोर्तमान परगोटल्या उपरांत हांवूच देवाच्या शिक्षा पडलोलो जायना जांक. हांवूच देवाची शिक्षा पडलोलो जायना जांक. म्हजी कूड दोंडवून गुलामा वरवीं तिका हांव दामून दवरतां. म्हणजे कितें? हे कुडीक माय फ्लेश, म्हज्या भावना केन्नाच म्हाका चलोवची ना. माय सेंटिमेंट्स, माय इमोशन्स, माय फिलिंग्स विल नॉट रूल मी. इट विल बी रूल्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, रूल्ड बाय द होली स्पिरीट. आयकतात म्हज्या भयणीन हांव कितें सांगूंक सोदता तें? डू यू अंडरस्टँड? येस ब्रदर. आमकां कितें कोणें कितें म्हणलें, मातशें कितें सांगलें, तो कोण म्हाका सांगपाक? म्हजो घरकार पासून ना, म्हज्या पांयन पासून सांगूं ना, हो कोण म्हाका सांगपाक? नाका म्हाका आयकोंक. आपूण कोण सजमता हो व्हडलो प्रेगादर कहो? आमकां जाय कोणें सांगलें बरी हाय मू, मालिश घाल मलें, बरें मालिश घाल. चलता, करात सगळें बरें चलता, डोंट वरी.
मागणे म्हणत स्क्रिप्चर म्हणा जेजूच्या गाणी बरी जाली बस उतर ऐकात तुमचे 4 पैसे घालात घरा वसा शांतीन वसा पुरो हो काळ पावला जेन्ना आमची सगळी हे जे धर्माचें चलता वा हे सगळे आमचे रिलिजन चलता हे सगळे भायर उडोवपाक गरजेचें आनी देवाच्या उतरान पवित्र आत्म्याचें उतर आयकोपाक गरजेचें ही हो काळ जावन आसा उतर आयकोपाक काळ जावन आसा पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकोपाक वी नीड टू हियर द वॉइस ऑफ द होली स्पिरीट हांव कितलें सांगून तुमकां हांव तुमकां आयज सांगता खबर सांगता सांगू गोंय की न्ही पूण तुमकां खरी खबर सांगता सांग हांव ब्रदर उतर पुरगोट करता सगळे कडेन सारकें न्ही म्हणजे क्लास आसता हांव ह्या काळार हांव तुमकां कुरपे विशीं देवाच्या मोगा हांव नको तुमी तुमच्या मदें हांगा कितलो लोक म्हणजे बाकीचे जे हांव 4 शिकयता सोमारा दीस मंगळारा दीस आनी आयतार आनी शुक्रार दीस कितली तुमी आयकता हांव नको पूण हांव तुमकां सांगता हें उतर खूब भायर कडेन वता सगळ्या गांव कडेन वता एकल्या भावान म्हाका मेसेज धाडली आय गॉट युअर नंबर ब्रदर म्हाका एक सांग ह्या दिसांनी हांव जेन्ना तुजें उतर आयकता आनी हांव मागण्यांनी आसा म्हाका पवित्र आत्म्यान म्हज्या काळजांनी कितें हेवी घालां कितें एकदम हेवी घालां आनी अशें दिसता की कितें तरी घडपाचें आहा म्हणटच म्हाका एक सांग भावा म्हज्या तुमकां एक्झॅक्टली सांगता ताणें कितें मेसेज धाडली ती आनी हांव तुमकां सांगता I will tell you what message I replied to him also. Ready आहात तुम्ही? कोण होय कोण ब्रदर समजो ना. Okay? या Dear brother, given the current circumstances and the government warning of an uncertain future, what is the Holy Spirit of God directing disciples of Jesus to do in current circumstances? Please share what the Lord has laid on your heart for his people. तुम्ही समजल्या ताजो प्रश्न कितें तो ओके हे ताणें म्हाका धाडलें म्हजो जबाब तुमकां दिता ब्रदर next 3 years prepare spiritually and physically get some farmland and grow your own crops get out of the city and get to the mountains get to the fields get away from the city store food for 3.5 years things are looking extremely bad after 2030 which will continue for 3.5 years त्याच्या उपरांत ताणें पाठ करून रिप्लाय धाडलो वाव something that's deep in my heart you have just said to me what a confirmation from the Holy Spirit त्याच्या उपरांत आणि ताका फुडें सांगलें the world is sinking into darkness after 2030 for 3.5 years and things will begin to ease out after that going up to 7 years the judgment of God is coming upon the earth sin is going to be judged by God a new age is coming not the end of the world but a new age of righteousness the banking system will collapse systems of the devil will collapse governments will collapse of the world and a new age of God's people is coming praise God be careful not to take the mark of the beast don't compromise to survive in these difficult times वो जबाब ताणें हांवें ताका दिलो and he said thank you brother may God help us आयकलां तुमी हांवें कितें सांगलां तें होय ब्रदर हें ताका सांगपाक पळय कोण आयकता आनी पवित्र आत्मा ताचे कडेन उलयता तो म्हाका विचारता फॉर कन्फर्मेशन ताका इतलें हांवें सांगलें थोडीं जाणां तुमी आतां हें आयकता तूं कितें सांगताय माउंटनान वचपाचें हें करपाचें फार्म लँड आमी कांयच नको वी डोंट नो आमचें चलता आवर लायफ इज जस्ट गोइंग ऑन because we don't know what is coming एक पाटी आयले हांवें तुमकां ऑलरेडी ह्या क्लासीर खूब वस्तू शिकयल्यात हांव नको देखून हांव सांगता म्हणना आनी शिकोवपाचें कांय उरोंक ना
जोशें नोवाच्या काळार घडलें. ओके, लेट मी पुट दॅट स्क्रिप्चर फॉर यू. मातुवाचो 24 वर्ड 35 कॉमेंट्स करूया. 35 कॉमेंट्स करूया. Matthew chapter 24 verse 35. Let's begin with verse 35. आणि सगळी शिकवण दिल्या. तुमच्या एका कानान आयकलें जाल्यार दुसऱ्या कानान सोडलें जाल्यार तुमकां अजून ताचो कसलो इफेक्ट पडोंक ना जाल्यार आय कॅनॉट ब्लेम यू. आय हॅव स्पोकन द वर्ड. मुजें काम जें म्हाका पवित्र आत्म्यान दिलें हांवें सांगलें तुमकां. तुम्ही कितलें आयकलें, कितलें ताचेर नियाळ केलो, कितलें तुम्ही केलें, ती जबाबदारी म्हज्या एका ल्हान भुरग्या भाशेन तुमच्या पोत्तून पोत्तून सांगूंक जायना. हांवें सांगलें. आय ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, लेट्स रीड वर्स 35 ऑनवर्ड्स. 35. 35. अंतराल आनी प्रितूम सोडटलीं, पूण म्हजीं उतरां केन्नाच सोडची नात. अंत्रोल आणि प्रितूम सोरतेली, पूण म्हजी उतरां केन्ना सोरची ना. म्हणजे जेजू म्हणटा सगळें काबार जातलें. अंत्रोल काबार जातलें, प्रितूम काबार जातली, पूण जी उतरां हांवें सांगल्यान तुमकां ती सदांच घडोवन येतलीं. ती केन्नाच सोडची नात. सोडची ना. म्हणजे ती इबाड जावची ना. आता फुडें वाचया. 36 वडे. पूण एकल्याच पापाक काडून आनी कोणाकूच सोर्गींच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची आनी ते घडयेची खबर ना. सारकें. आमी नको जेजू केन्ना येता तो, पूण आमी एक जाणो तो येवच्या आदीं कितें घडपाचें आहा तें. सारकें. होय ब्रदर. आयकता तुमी? हांव तुमकां सांगना की जेजू आतां 2030 येता और 2035 येता. तें आमी कोण नको, पूण कितें घडपाचें आहा तें आमकां बरोवन सांगलां. आनी तो कितें आनी कशे भाशेन घडटलें तें आमकां सांगलां. आतां वाचुया. नोवाच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाचो पूत येता तेन्ना जातलें. बुड्डे आदल्या दिसांनी नोवा पेटदारवांत भितर सरलो. तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करूंक दिवनासलो, आनी पर्यालो येवन तांचो सगळ्यांचो नाश जायत पर्यंत तांकां कांय एक कळ्ळें ना. तशेंच मनशाचो पूत येतलो तेन्ना जातलें. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव म्हणटोच एक वस्त आमी जाणो की जें नोवाच्या काळार घडलें तें आतां पोत्तून घडपाचें हा. पूण ज्या भाशेन नोवाच्या काळार बुट्टेन लोक काबार जालो, देवान सांगलां बुट्टेन लोक काबार जावचो ना. कित्याक ताणें सांगलें हांव केन्नाच ह्या संवसाराक बुट्टेन काबार करचो ना. ताणें हो थाराव घेतलो. तुमच्यान वाचूंक जाता. He said, I will never destroy the earth with a flood again. सारकें? येस. तुम्ही आयकता ना कितें सांगता म्हज्या भयणीनो? येस ब्रदर. ताणें सांगलां की तो ह्या संवसाराक ज्या भाशेन ताणें नोवाच्या काळार बुट्टेन संवसार काबार केलो त्या भाशेन तो काबार करचो ना. पूण जेजून सांगलां जें नोवाच्या काळार घडलें तें आतां ह्या काळार घडपाचें हा. म्हणजे कितें? नोवाच्या काळार कितें घडलें? बुट्टेन लोक काबार जालो, फकत नोवा आनी ताजी फामील वाचली. सारकें? येस. तेच भाशेन ह्या काळार जेजू येवचे पयलीं फकत जो लोक आपल्या ओतम्यान, मोनान आनी आपले कुडीन चुके विरीन सांबाळून रावता जेजू ये पर्यंत, तोच लोक सांबाळून उरतलो. आज बुडवे तांकां सांबाळून दवरतले. दुसऱ्यांचो नाश जातलो. Did you hear what I said? Yes, God. तुम्ही समजले ना कितें सांगता तें? Yes, brother. If 1 Thessalonians 5:23 does not sink in,
खरेपणी आमी आमचो संबंद देवाशी गोड करिना. बिश्टें आमी वयल्या वयर बिश्टें कितें थोडें आयकलें, मागणें केलें, बिश्टें कितें केलें, बिश्टें 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 टायमपास केलो. पूण आजून पासून आमकां कळोंक ना कितें घडपाचें आहा तें. वी आर इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग. हांवें तुमकां सांगलें, पावलू बरयता, हांवें सगळ्यांक उतर परवड करून म्हाका देवा कडसून आय डोंट वॉन्ट टू बी डिस्क्वॉलिफायड बाय गॉड. इतलें ताजो संबंद आसून इतलो तो भियेतालो. आमचें कितें जातलें, आमचें कितें जातलें. देखून म्हजें मागणें सदांकाळ, सायबा म्हाका चुके वेरीत सांबाळून दवर. कीप मी होली. Keep me avoiding any sin in my words, in my thoughts, in my actions. Help me, Lord, that I will not do anything. I will not speak anything. I will not do any project. I will not go on any mission trip until you tell me to go on that mission trip. Praise God. मी सोदना कितें सांगूंक सोदतालें. देखून म्हज्या भयणीनो, काळ एकदम वायट. आमचो संबंद पवित्र आत्म्याशी ताच्या उतरा वरवीं आमचो संबंद गोड करूंक एकदम गरजेचो. वी आर लिव्हिंग इन पेरिलियस टायम्स. वी आर लिव्हिंग इन द लास्ट डेज. पूण तूं आमी हे सगल्यो खबरो इग्रोज मातेन जी आमी सदांकाळ वेता न्ही, मीस आयकोपाक आनी खबरो आनी काणयो आयकोपाक, यू विल नॉट हियर दॅट बिकॉज इट इज टोटली आउटडेटेड. The cloud is moved. आमचे रेंटेटेटेंग चलता थिंचर. Religion is thriving for the lost, for the dead people. Religion is going on for dead people. That there is no revelation, there is no warning, there is no teaching based on present time. जाणे कित्याक? पवित्र आत्मा थिंचर ना. Sorry to say that. The Holy Spirit has left those places. There are few people who have got their relationship or preaching the truth, but 90% dead church. Dead church. And तुम्ही जी म्हणतात देवाच्या उतरान हात, I hope you are hearing from the Holy Spirit. Praise God. Amen. Amen. आयचे शिकोण पुरो इतलीच पुरो दवरया आयज आमी. ओके, रिफ्लेक्ट करा, हाचेर नियाळ करा तुम्ही. Yes, yes, brother. Praise God. Sol Bayanetti. Can you do? Praise God. Sister Maria? Sister Maria? Yes. Yeah. Magala Gesù, tu kami arkan ditan din vasta. E tu je utor, tu am ce lagi ulele pasot. Ya khadar amka गरज तुझेशी टाइम स्पेंड करूंक. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार आमकां तूं दिसा दिसपट्टी बोर दी, शक्ती दी, तुजो आदार दी. आनी ह्या उतरान आमी गोट रिगून रावंक आमकां शिकय. हे आमच्या भावाचे वरवीं उलयलेले पासत हांव तुका आर्गां दिता. दर एक उतर तो उलयला, ताचें उतर न्ही तें तुजें उतर. हो वेळ आमी तुजे सांगाता सारला, तो परत नियाळ करूंक आनी आमचें मन आनी जिवीत बदलूंक आमकां तुजी गरज. दर एक उतर आमच्या काळजांत, आमच्या मनान रिगून दवर आनी आमकां नियाळ करूंक बोड दी.
हे आमी मागणी करता